नरेंद्र मोदीजीन 12 वर्सां आपलो सेवा काळ देशासाठी पंतप्रधान म्हणून पूर्ण केला। वो 12 वर्सां वो लॉंगेस्ट चडांत चड काळ, पूण वो केवळ 12 वर्सांचो काळ न्ही, तर ह्या काळा भितर कितें देशासाठी बऱ्याहून बरी गजाली केल्यो त्यो आमकां सगळ्यांक खबर आसा। 1 मिनीट सेकंद धरलेले वरांची वरां देशासाठी चिंतपी हे पंतप्रधान, तांची 12 वर्सां जाली म्हणून देशभर आनंद जाला, देश हर्षोल्लासीत जाला। ताचोच भाग म्हणून आमच्या राज्याचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हांच्यांनी आमचे आराध्य दैवत फातोर्डा दामबाबाच्या लिंगार अभिषेक घाला आणि शेकडो कार्यकर्त्याच्या उपस्थितीत एक कार्य केला, ताचो आमकां सगळ्यांक आनंद आसा। आज आमच्या सगळ्या भारताच्या दृष्टीने तर जगाच्या दृष्टीने एक असो ऐतिहासिक दिवस। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि पदभार स्वीकारल्यार पयर 7 तारखेक 12 वर्ष पूर्ण जाली, एक तप पूर्ण जालें। एक अशें व्यक्तिमत्व जाणे आपली कसली चिंता करनासतना ह्या देशा खातीर, ह्या राष्ट्रा खातीर झटत आज देशाक एक सर्वोच्च पदाचेर व्हरपाक आनी त्याच बरोबर भारताक विश्वगुरू करपा खातीर जे प्रयत्न करीत आसा त्या प्रयत्नाचे फळ म्हणून आज हळूहळू देश एक सकारात्मक हातूंतल्यान विश्वगुरूच्या जावपाच्या हाजे कडेन पर्यंत वचत आसा। आणि ह्या हातूंत भितर आयज ह्या समयाक आमचे बरोबर आसात आमचे मंडळाचे अध्यक्षा बाय श्वेता लोटलीकर, त्याच बरोबर एक्स म्हणजे उपाध्यक्ष म्युन्सिपालिटीचे आणि त्याच बरोबर महिला मोर्चाचे अध्यक्ष बबिता नायक, त्याच बरोबर कावन्सिलर्स जे माजी आशिल्ले सदानंद उर्फ पाकलो, मागीर कामिल पेरेटो, मिलाग्रीन, त्याच बरोबर आमचे चंद्रशेखर, आमचे दिलीप नायक, मनोहर बोरकार आणि ह्या श्री दामोदर देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब अमरेश नायक, त्या बरोबर आमच्या माजी सगळे ज्येष्ठ मानेस्त वासुदेव रेड्डीकर आसतले आणि त्याच बरोबर अनेक सगळे हांगसरले फातोर्डेचे रहिवासी सगळे हांगा एकठांय जाले। तांकांय हांव मना पासून अभिनंदन करता की ह्या सकाळी 8 वरांचेर हांगसरले ह्या अभिषेक त्याच बरोबर महाआरती हाका सगळ्यांनी सामील जावन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या बऱ्या आयुष्याक आणि त्याच बरोबर पुढच्या बऱ्या वाटचाली खातीर शुभेच्छा दिला आणि त्याच बरोबर अभिनंदनय केला। देश एका वेगळ्या संक्रमणांतल्यान वतालो ज्या वेळाचेर UPAचें गव्हर्मेंट आशिल्लें आणि त्या वेळाचेर ही 10 वर्सां ज्या काँग्रेस सरकारान जी केल्यात ती खरें म्हटल्यार सगळ्यांक याद करची पडटा, कारण असो देश रसातळाचेर व्हरपाचें काम ह्या काँग्रेसीन त्या वेळाचेर केलें। तें चित्र काडून जर पळयात, फाटले इतिहास काडून पळयात, कसलें स्कॅम त्या वेळाचेर जालें ना। खंयचें बोफोर्साचें स्कॅम आसूं, स्कॅमाची नांवां लिस्टां सगळीं जर काडून पळयत जाल्यार देशाकच खंय न्ही आमकां सुद्दां मान सकयल घालपाक पडटाली अशें त्या वेळेचो काळ आशिल्लो। आनी ह्या सगळ्या काळांत मागीर जर थंय उदय जालो, एक कमळ जें फुल्लें तें माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयलचें सरकार, आणि त्या दिसा पासून आयज आमी मानन दोळ्यान दोळे घालून कोणा कडेन उलोवंक शकता, आमी सांगूंक शकता कितें डेव्हलपमेंट जाला तो मागीर रांदचे कुडीच्यान पासून ते अंतराळ पर्यंत हांगासर पर्यंत जो विकास जाला तो विकास म्हणून आमी सबका साथ सबका विकास म्हणत आमी फुडें वतात, तो विकास आसा। आयज हातूंत भितर सगळी उजळणी करत जाल्यार घरांत खंय गॅस आसतले, खंय उज्वलाची स्कीम आसतली, खंय उजाल्याची स्कीम आसतली, खंय जनधन स्कीम आसतली, खंय सगळे विकासाचे पूल आसतले, खंय त्याच बरोबर देशाक एका वेगळ्या वातावरणान व्हरपा खातीरचें हें आसतलें। पयलींचो भारत आनी आतांचो भारत हो भारताचो भितरलें सगळें चित्र बदलपाचें काम माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा। आनी म्हणून तें काम करतना आयज संपूर्ण भारतभर, इवन भारतभर न्ही ती देशाच्या भायर सुद्दां जंय जंय आमचे मोदीचे चाहते आसा, भारतीय जनता पार्टीचे चाहते आसा आणि त्याच बरोबर नागरीक आसा, तांच्यांनी सगळ्यांनी आज संकल्प केल्लो आसा की प्रत्येक कोण तरी देवळान वतले, कोण तरी गिरजा घरान वतले, कोण तरी चर्चीन वतले आणि आयज मास आसतले, खंय तरी पुजा आसतली आणि हे संपूर्ण देशभर चलतना गोंयय ताचे फाटल्यान भायर रावचें ना। आणि गोंयच्या 40 मतदारसंघात आज अनेक देवळांनी पुजा, मागीर अर्चना, मागीर त्याच बरोबर घराणी, त्याच बरोबर प्रेयर्स आणि हे सगळें आयज जाता। आणि ताचोच भाग म्हणून हांगाय फातोर्डा मतदारसंघात म्हाका ही संदी मेळ्ळी की आयच्या ह्या निमतान भितर ह्या दामबाबाच्या लिंगार सगळ्यांचे आराध्य देवत आसा, संपूर्ण गोंयचें श्रद्धास्थान आसा, त्या स्थानाचेर हांगा येवन हो अभिषेक करून महाआरती करपाची आणि त्याच बरोबर देवा कडेन विनवणी करपाची, मागणी करपाची की माननीय नरेंद्र मोदीजीक बरें आयुश्य दी। ह्या तपपुरती जातना
आनीकूय तांणी फुडें अशीच देशाची सेवा करूं आणि देश हा एक बलशाली बलदंड असो देश सामर्थ्यवान देश करपा खातीर जे पावल ताणें उखलिला ताजे आमी सगळे साक्षी रावचे आणि अशेंच फुडें वचचे. येणारे 27 आनी 30 जो संकल्प आसा तो सुद्दां आमकां मोदीच्या चेहऱ्या कडेन पळोवन आमी करता. ताजेर एक सुद्दां असो डाग नाशिल्ले अशें व्यक्तिमत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी तांचे आशिर्वाद आमच्या गोंयाचेर आसचे. डबल इंजिनाचें सरकार प्रमोद सावंत जे आयच्या फुडारपणा खातीर चलयतात ताजे बरोबर सगळ्यांनी वचून येणारी निवडणुकी सगळ्यांनी एकजुटान काम करून फातोर्डा मतदारसंघात परत एकदा कमळ फुलोवचें हीच इच्छा देवा कडेन सगळ्यांनी मागलेली आसा. आणि त्या खातीर परत एकदा सगळ्यांचें अभिनंदन करता.